कारमोणा गांवच्या लोकांनी सोमारा व्हडा उमेदीन भारताचो 75वो स्वातंत्र्य दीस मनयलो आनी ताचेच बरोबरीन कारमोणा एकवटाची सांजान एझम्पशन फेस्त मनयलें। तशेंच राजभवनांत लेगीत एझम्पशन फेस्त मनयलें। ह्या फेस्ताक भक्तांनी गर्दी केल्ली। फाटलीं 2 वर्सां कोरोनाक लागून गोंयचे सण परबो जावंक नाशिल्ल्यान अंदू सामको ओतो आयलो। कारमोणा गांवच्या लोकांनी स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्साचे निमित्तय साधून आवर लेडी ऑफ सुकूर इगर्जेंत एझम्पशन फेस्त मनयलें। गांवचो दरेक सेक्टर इंद्रधनुष्याच्या रंगाचें प्रतिनिधित्व करतालो। तशेंच दरेक भाग एक पारंपारीक गोंयच्या वेवसायाचें प्रतिनिधित्व करतालो। ते भायर स्टॉलांचेर पारंपारीक गोंयची जेवणां लेगीत दवरिल्लीं। पळयात कांय उमेदीचे खीण। आयज आखो संवसारभर पवित्र सभा कातोलीक पवित्र सभा आसून सायबिणीची सर्वांकवार मरीक्स कुडी येतमसय स्वर्गार वेली तिची दबाची परब संभरमता। आनी त्याच बरोबर आमच्या भारतांत आमी स्वतंत्रतायेचो दीस मनयता आनी ह्या स्वतंत्रतायेच्या दिसा निमतान आनी त्याच बरोबर आंकवार मरेच्या स्वर्गावरणाच्या निमतान आमचे कोरमणेचे फेरगोचेन हें सोवें बरो जावन आसा। आमी एकवटाची सांज संभरमता। पयलो तो आखो एकवटाचो दीस जातलो। 2 वर्सां जालीं ती तिसऱ्या बरो चडशें आमी सांजूच संभरमता। हे सांजे वेळार आमचे फेरगोचेन 19 वाडे आसात। 19 वाड्यांचे 24 सेक्टर केल्ले आसात आनी 24 सेक्टर रेनबो 7 कलर्सान डिवायड केल्ले आसात। देखून 7 कोराची आयज स्टॉलां घातलेली आसात आनी आपआपल्याच्या कोरा प्रमाणे रंगा प्रमाणे ताणें न्हेसोवन घेतलेली आसा। आनी स्टॉलांनी ताणें आमची गोंयची सदांची खावपाच्यो वस्तू ज्यो जायत्यो आमी विसरल्यात त्यो जिव्यो करतात। देखीक आमचे फोले, शेवयो, पातोळ्यो, पिनाग्र, आलेबेले जायत्यो वस्तू आसात त्यो कोत्तात आनी त्यो कोणेय वचून खावं येता। तातूंत जायते जाणां वांटो घेतात। न्हूच आमचीच क्रिस्तांव बाबा म्हणून हांगासर दिसता थंय बी दुसऱ्या धर्माची मनशां आनी एकवटान करतात ती सगळें। दॅट इज द मोर इम्पॉर्टंट। देखून एकवटाची सांज म्हणली तेन्ना वावरूय एकवटान केला सगळ्यांनी, न्हेसणाय एकवटाची दाखयल्या आनी खावडूय एकवटानूच सगळ्यांचे हातबोट घालून केला। दॅट इज द म्हणजे तें जाता सुफळपण ह्या दिसाचें। राजभवनांत एझम्पशन सायबिणीचें फेस्त व्हडा उमेदीन मनयलें। ह्या फेस्ताक भक्तांनी तशेंच गोंयच्या राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी हजेरी लायली। पळयात। From the Goa Rajbhavan, I wish everyone a happy feast of Our Lady of Assumption and a happy Independence Day. It's a great pleasure to celebrate Mass in the chapel of the Rajbhavan, which is beautiful, and where the tradition goes that Mass is celebrated every Sunday and important feasts of the Catholic Church. गोवा 365 खातीर कारमोणच्यान रमेश नायक राउत।